फोंड्या पालिकेच्या वेंचणुकेन काँग्रेसीच्या पॅनलाक 3 सिटां मेळिल्ली, मात कमी मतांनी कांय सिटां हातांतल्यान गेल्यात म्हण आमदार रवी नायक उलयला. आरडेक्स गोवा खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस. पोंडा म्युनिसिपालिटी पळयत जाल्यार जी तुमी चिंतताली तितली सिटां येवंक ना, कितें कारण कितें? ना पळय, आमची पक्षान निवडून ती पळय समिती, ती आमची तेंची लोकल पोंडा हें आसा पळय प्रगतीक मंच, प्रगती हे पंचाची प्लस तेंगेली हें आसा आनी दुसरी आनी 3 सगळे आशिल्ली ती समिती. सो तिनूय समिती भितर हायस्ट मतां जी आसा ती पोंडा हें आसा पळय आमची समिती आसा तेंकां पडल्या हायस्ट मतां. सेकंड आसा MG, थर्ड आसा BJP. अशें वोट सगळे तुमी कॅल्कुलेट करून पळया पेपर सगळे येयल्ले सगळे वोटींग येयला ते तशें आसा. म्हणजे ते मेजर आसा पूण सीट येयल्लेशें आमचे 3 मतांनी 2 मतांनी समितीची गेल्या. सो तुमचे वोट शेअरिंग वोट वाडला तुमचे? वोट वाडल्या पूण हे 3 मतांनी बीन गेल्या. अशी कितली सिटां शेणले तुमी? 2-2, 3-3 म्हणून 9 मतांनी गेला, 3 मतांनी गेला आनी अशें 3-4 आमची गेल्या अशें.